नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. सक्तीची एनईईटी केंद्रान दुखल्ली फुडल्या शिक्षणीक वर्साक खासा मंत्रिमंडळ बसकेत अध्यादेश पास. अध्यादेश लागू जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक अंदू मेडिकलाक जीसीईटीच. सरकार आतां थेट सेल डीडान मार्केट रेटीन घेतलो जमीन. वयल्यान मायज भरपाय. भूंय संपादन कायद्याची प्रक्रिया बायपास. नवे भूंय संपादन धोरण. दीनदयाळ स्वास्थ्य विमो येवजणेची घोषणा. हॉस्पिटलांनी वैजकी खर्च दिवपाची विमो येवजण 15 ऑगस्टा सावन लागू. 30 मे सावन लावार्थीक कार्डां दिवंक सुरू. मंचाची शेनवारा मया सभेक 5000 लोक उबो करपाची तयारी. नाक्यार पथनाट्यां, रॅली, सभा फेल करूंक बीजेपीची स्ट्रॅटजी. बायलांक बागा ट्रीप. बांदोडकार गोल्ड कप सर्त 2 दशकां उपरांत परत सुरू. साळगांवकारान उक्तावणाच्या मॅचीन जोडले मोठे जैत. यूएसएन भारताक धाडायले. एआयएफएफ युथ कपांत येजमानाची दुसरी हार. सध्या भारत सामको सकयल्या पावंड्यार. अंडर 17 वर्ल्ड कपाच्या येजमानांनी केली निराशा. खबरो विस्तारान. केंद्र सरकारान मेडिकल एंट्रन्स टेस्ट एनईईटी फुडल्या वर्सा धुकल्ली. एनईईटी सक्ती फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन म्हणून अध्यादेश क्लियर केलो. मंत्रिमंडळाची खासा बसका जाली. अध्यादेश आयले उपरांत गोंयच्या भुरग्यांक अंदू थाकाय. एनईईटी सक्ती अंदू नाका म्हूण राज्यांचो मोदी सरकाराचेर दबाव येतालो. राष्ट्रपतीन मान्यता दिली की अध्यादेश चालीक लागतलो. मुख्यमंत्री म्हणटा अध्यादेश येवनी मागीर पळोवया. सध्या एनईईटीच. गोंयच्या भुरग्यांक निमणे थाकाय मेळ्ळी. मेडिकल एंट्रन्स एनईईटी टेस्ट फुडल्या वर्सा धुकल्ली. मेडिकलाक एंट्रन्साक एनईईटी फुडल्या शैक्षणीक वर्सा सावन सक्ती करपाची म्हूण केंद्र सरकारान थारायला. सुप्रीम कोर्टाचे एनईईटी सक्तीची अंमलबजावणी फुडें धकलपा खातीर केंद्र सरकारान अध्यादेश काढलो. हो अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडळान क्लियर करून राष्ट्रपतीक धाडला. राष्ट्रपतीन अध्यादेशाचेर सय केली काय तो चालीक लागतलो. एनईईटी फुडल्या वर्सा धुकलची अंदू नाका. सीबीएसई बोर्डाचे सिलेबसावेले एनईईटीक शिकपाक भुरग्यांक वेळ ना म्हूण गोंय धरून कांय राज्यां एनईईटी फुडें धुकलूंक सुप्रीम कोर्टात गेल्लीं. राज्यांनी आनी खासा करून सरकारी मेडिकल कॉलेजांक जीसीईटीच लागू दवरची. एनईईटी नाका म्हूण गोंयानूय आर्ग्युमेंट घाल्लो. पूण सुप्रीम कोर्टान भुरग्यांक 24 जुलयाचे एनईईटीक बसून क्लियर जायत म्हूण आदेश दिल्लो. तितल्यार राज्यां सातिस्फेत नाशिल्ल्यान प्रकरण प्रधानमंत्री मोदी मेरेन पाविल्लें. निमणे प्रधानमंत्र्यान दखल घेतली. ते फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्रिमंडळान अध्यादेश काडून सगळ्या भुरग्यांक थाकाय दिली. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्राचो अध्यादेश पयलीं येवनी मागीर पळोवया. तो मेरेन गोंयच्या भुरग्यांक एनईईटीच. कारण भुरगे शिकतात 24 तारखेक परत बसूंक जाय म्हणून मुख्यमंत्र्यान कितें तरी सांगलें अर्द्या म्हायतीचें रावचें न्हय. पण तांणी ऑर्डिनन्स काडचो. ऑर्डिनन्स येतकीर मागीर पळोवया. पूण एज ऑफ नाव मेडिकल कॉलेजीचें एडमिशन हें 24 तारखेक जावपी 24 जुलयाक ठरलेल्या निटाच्या प्रमाणे जाता. इतले मजगतीं सरकाराच्या अध्यादेशा आड प्रकरण सुप्रीम कोर्टांत पावला. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश अशे तरेन सरकार कडेक दवरूंक शकना म्हूण एनईईटी खातीर आर्ग्युमेंट. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान एनईईटी सक्ती फुडें धुकलपी केंद्राच्या अध्यादेशाक विरोध केला. असो अध्यादेश काडचो न्ही म्हूण केजरीवालान प्रधानमंत्री मोदीक पत्र बरयलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकार आतां जमीन थेट जमीन मालकाकडच्यान सेल डीड करून मार्केट रेटीन विकती घेतलो. भूंय संपादन कायद्याची किचकट प्रक्रिया बायपास करून जमीन बेगीन ताब्यात येवची म्हूण सरकारान भूंय संपादन कायदो 2013 खाला नवें भूंय संपादन धोरण केलां. सध्या भूंय संपादनाक खंय सरकाराक वर्सां वतात. मार्केट रेटी वयर खंय त्या जमीन मालकाक आनीकूय बरीच भरपाय मेळटली. Land Acquisition Act of 2013. There is a provision in the law that the government can enter into some sort of purchase of land from a private owner after obtaining his consent, and the land can be procured within the shortest possible time after signing a lease deed and paying him at least 1% above the total consideration amount which he was otherwise eligible and entitled under the Act.
that department will be called as a requiring department. They will give their requirement to the collector. Collector will constitute a team under deputy collector, which will have representatives from town and country planning, forest and all. They will visit the site. They will interact with the owner, obtain his consent, which is not forceful. If the owner agrees to sell his land, his consent will be taken. Then the consent will come to the collector. Collector will calculate the compensation amount which will be payable to the owner. After that, the lease deed will be signed and the government will approve the proposal, pay him entire amount which is otherwise entitled under the Act of 2013. This is only for public purposes, government departments, not for any private projects. 1000 जो आसा 1000 तो नोटिफाईड आसा त्यामुळे ते 2000 झाले. Then 100% solatium. 100% सोल्युशन म्हणजे 2000 अधिक 2000 4000 झाले. त्याच्या पलीकडे मागीर आज एग्रीमेंट केलो तितल्यान हे सगळें करपाक 6 म्हयने गेले समजा जाल्यार 6 म्हयन्यांच्या पिरियडाक तुका 12% व्याज मेळटा अँड प्लस 1% इन्सेंटीव. त्यामुळे नाजाल्यार कन्सेंट कसो मेळटलो. तुज्या गांवांत जे 3000 रुपया आसा ताका जर 4000 मेळटा जाल्यार तो कन्सेंट दितलो न्ही. मुख्यमंत्री पार्सेकरान दीनदयाळ स्वास्थ्य विमो येवजणेची घोषणा केली. हॉस्पिटलांनी वैजकी खर्चाक आर्थीक आदार करपाची ही विमो येवजण 15 ऑगस्ट सावन लागू जाता. तो मेरेन गोंयकारांक कार्डां दितले. 3206 सरकार एका फॅमिलीचेर हो इन्स्टॉलमेंट फारीक करतलो. एखाद्या कुटुंबात नवीन भुरगे जन्माक आयले जाल्यार सबसिक्वंटली एड करपाची वेवस्था आसतली. 5 वर्साच्या रेजिडन्सा खातीर ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखयल्यार जाता किंवा पासपोर्ट दाखयल्यार जाता, इलेक्शन कार्ड दाखयल्यार जाता, आधार कार्ड दाखयल्यार जाता. ताका सर्टिफिकेट हाडपा खातीर वचूंक जाय अशें ना. कंपनी सरकारचे हॉस्पिटल GMC दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांच्या पलीकडे कंपनी बरी प्रायवेट हॉस्पिटल्स गोंयची आनी गोव्या भायली एम्पॅनल करतली आनी the patient would be free to avail medical services in any of these empaneled hospitals, including government hospitals. Government servants, जेंका medical reimbursement करपाचो सरकारचे provision आसा, they are excluded. Their families are excluded. 447 procedures are identified. भितरले 276 procedures are reserved for government hospitals alone. Chronic lifestyle diseases like diabetes, hypertension हे कवर जाल्ले आसा. मागीर मेंटल हेल्थ, आयुर्वेदा हॉस्पिटलायझेशन हे सुद्दां कवर जाल्ले आसा. मागीर मेडिकेशन फॉर डिसऑर्डर्स लायक एपिलेप्सी, मल्टिपल स्क्लेरोसिस and cerebral palsy are also included. Empaneled hospitals आसात जी गोंया भायली तेतून सगळी ऑल एम्स हॅव कम, सगळी टाटा मेमोरियल, मागीर पिगमेर, जिपमेर, CMC वेलोर ही सगळी येतात. जर हे कवर सोंपलें आसत जाल्यार त्या फॅमिलींतल्या फुडलो पडणारो सीक मनीस जो आसा ताणें ट्रिटमेंट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी आमच्या घेवची पडटली. एन्युअल सादारण 100 कोटीचेर वता. भितरलो आमचो अंदाज आसा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां जी आमची आसात ती थंय जे पयशे येतले आमकां ते सादारण 50% येतले असो आमचो अंदाज आसा आनी त्यामुळे 50 कोटींक बसतली ती खऱ्या अर्थान. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान शेनवारा मयेचे सभेक 5000 लोक उबो करपाची तयारी केल्या. 5000चे टार्गेट दवरून कार्यकर्ते फुडारी पेटल्यात. आतां मेरेन मांद्र्या, सांखळे, शिरोड्या आनी सांग्यार जाल्ले सभा परस मयेची सभा मोठी जातली म्हूण मयां, दिवचले, सांखळे हवा जाल्या. मंचाचे भुरगे पथनाट्यां रॅली काडटात. सभा फेल करूंक बीजेपीची स्ट्रॅटजी लक्षांत घेवन लायटीच्या जनरेटराची सुद्दां व्यवस्था केल्या. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच मये मतदारसंघाची जाहीर सभा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची मये गांवकर वाड्यार महामाया ग्राउंडार शेनवारा सांजी सभा जाता. मंचान सभेचे तयारेक बरोच नेट लायला. जागृतायेक घराघरांनी पत्रकां वांटप,
कोपरा बैठको नाक्या नाक्यांनी पथनाट्या चल्ल्यात. शुक्रारा रॅली काढली. मंचान लायिल्लो बैठकीचो बॅनर खंय रातोरात नाच जातात. शेनवारा 21 मेक मया लायट आसचिना अश्यो मॅसेजी सध्या मया सर्क्युलेट जातात. सभे वेळार कोणी लायट उडयत म्हणून जनरेटराची व्यवस्थाय केल्या. 5,000 वयर लोक जातलो म्हणून मंचाक दिसता. मये शेनवारा महिलांक भाजपा बागा पिकनिकेक व्हरपाचें आसा. बाबा सुमाची पेडण्या मांद्र्या सभा फ्लॉप जावची म्हूण बीजेपीन सभेच्या शेजराकूच क्रिकेट टुर्नामेंट दवरिल्लो. सांखळे नेमक्या सभे वेळार रवींद्र भवनान एंटरटेनमेंट कार्यावळी जाल्यो. सांग्यार क्रिकेट टुर्नामेंट दवरिल्लो. शेनवारा मंचाची मयेची सभा फ्लॉप करपाक खंय बीजेपीन आतां वेगळो प्लान केला. मयेचे बायलांक खंय बागा पिकनिकेक व्हरतात. भारतीय जनता पक्षाचे कांय कार्यकर्ते फाल्यां शेनवार असल्या कारणान महिला वर्ग जो आसा ह्या महिला वर्गाक बागा कळंगुटे हांगासर न्हांवपाक व्हरपाचे प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लेले आसात. तेंच्यांनी बशी सांगलेल्यो आसात. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे सगळे कार्यकर्ते गेले 1.5 महिन्यापासून प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक वार्डापर्यंत गेल्ले आसा. हेतून सुरवातीक आमी पत्रकां वाटली घरघरान. शिरगांवची जात्रा जी आसली तेन्ना गांवांगांवान वाड्यांचेर धोंड जे आसात ते तेंचें एकत्रीकरण जाल्लें. म्हणजे ते एखाद्या जाग्याचेर रावन थंयसरूच आपले सगळे कितें ते वेव्हार करताले. न्हावप धुवप जेवप बी अशे 20-20, 25-25, 40-40 धोंड एका माटवान आसताले पळय. त्या माटवांचेर रातचे 10 सुरवात करप, 11, 12, 12:30 पर्यंत प्रत्येक माटवान वचून सुद्दां आमी जागृती केल्ली आसा. 5,000चे जे आमी टार्गेट दवरला ते टार्गेट सहज पार जातले ह्या दृश्टीन कार्यकर्त्यांनी अथक मेहनत घेतलेली आसा. सगळे प्रयत्न जाल्ले आसात. हांव एकूच हांगासर आवाहन करता हांगाच्या स्थानीक आमदाराक तसोच सभापती आमचो आनंद शेट हाणें आपल्या कार्यकर्त्यांच्या उतराक मान दिवन ते वैयक्तीक सदसद विवेक बुद्धीक स्मरून राजकीय दबाव पयस दवरून ह्या मेळाव्याक फाल्यां येवचे आनी आपल्या कार्यकर्त्यांक हांगा संबोधीत करचे. आपलो जो कितें वैयक्तीक स्टँड आसा तो ताणें उघडपणे हांगा मांडचो. मेसेज येयली WhatsApp ग्रुपाचेर MLA ग्रुपाचेर की शटडावन आसूं शकता आनी त्या हेजेर आमी प्रोविजनूय केल्ले आसा. आनी जे कार्यकर्ते आसा तांकां मेसेज येयल्ल्यो आसा की ह्या सभेक वचून हजार जी जाणट्यां खातीर स्कीम आसा ती खंय तरी महिलां कडेन पावत विशय आसा की दबाव की ती स्कीम बंद जातली आनी कितें म्हणून अशें न्हू अशें म्हणून. स्टार्टींग जेन्ना सुरवातीक आमी स्ट्रीट प्ले बसोवपाची किंवा पथनाट्य बसोवपाची जी कल्पना आसली तिचो उद्देश एकूच आसलो की एक 10 ते 15 मिनटान मॅक्सिमम आमी 100 लोकांच्या मनान तो विशय पावोवंक शकता. मंचाच्या मयेचे सभेक वतलो काय म्हणून विचारल्यार थंयचो आमदार अनंत शेट्टीक फोनार गाठलो. कितें तें खंय शेनवारा कळटलें. वेलिंगकर सर जे दिवचल गांवांत शिकयता आनी मय मतदारसंघात तांचो प्रभाव भरपूर आसा. तशेंच गोवा विधानसभेचे सभापती आनी मय मतदारसंघाचे आमदार अनंत शेट तांचो सुद्दां प्रभाव ह्या गांवांत भरपूर आसा. आतां आमकां वेळूच सांगतलो की ह्या सभेक कितले लोक येतले आनी ही सभा कितपत सक्सेसफूल जातली ती. व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर वांगडा हांव सचिन सुल्लीकर, प्रुडंटा खातीर. घेवया एक विराम.